हांवें ऑनलायन इतले प्रोडक्ट्स घेतल्या. ऑलमोस्ट म्हज्या घरान सगळे ऑनलायन प्रोडक्ट्स आसा. बट द फर्स्ट टायम आय एम फेसिंग दिस एक्सपीरियंस. एंड पति के हाथ का खाना नसीब से मिलता है. तशें आसता. ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो आज आसा आषाढी एकादशी. आषाढी एकादशी आज बेरेस्तारा आयल्या. सो स्वामी समर्थाचोय बीन दीस. सो तुमकां सगळ्यांक आषाढी एकादशीची खूप खूप शुभेच्छा. जय हरी विठ्ठल, श्री हरी विठ्ठल, श्री स्वामी समर्थ. आणि आज म्हजो उपास म्हजोच आसा घरान आनी कोणाचो ना. सो आज उपासाचे मोस्टली मुगाचे कण्ण खातात. गोंयान मोस्टली मुगाचे कण्ण खातात उपवासाचे. हांव तेंच करता आतां. सो तें हांव तुमकां दाखयता आज मुगाचे कण्ण कशें करतात तें. सो पळयात म्हज्या बरोबर. चालूच आसा म्हजें तें. हें पळय, हांगा सद्या मूग भाजून घेता. सो हे रोस्ट करून घेता हांव. ड्राय रोस्ट म्हणजे तेल तूप तसलें कांय घालूना. आनी मापाक हांवें ही वाटी घेतलेली. ही वाटी भरून हांवें ते मूग घेतलेले, अख्खे मूग. सो ते हांव आतां अशें रोस्ट करून घेता. रोस्ट एक 5 मिनटां तरी करपाचो. पळय कलर कळटा आनी वासूय बीन येता, म्हणजे रोस्ट जाल्या हेजो. हे मूग रोस्ट करून जाल्ले आसा. सो ते हांव आतां एका प्लेटीन काडटा. आनी फ्रेंड्स, उपास म्हजोच आसा घरान. पप्पाचो विशालाचो बीन ना. सो तेंच्या खातीर हांवें भाजी केल्या, हेजी कोबीची भाजी केल्या. आनी हे चण्याचे तोणाक केला. फ्रेंड्स, हे चण्याचे तोणाक हांवें विदावट कांदो केला. आनी हांवें तितून एक घोडका घातल्या. घोडका म्हणजे ती काजूचोच प्रकार आसता. ही घोडका आनी बटाट घातला. सो हें हांवें तोणाक केला चण्याची. ती घोडका म्हणजे कितें आसता, ती काजूच आसता. जेन्ना काजू पडटा सकयल आनी पावस पडलो की ताका कोंब येता. सो तो कोंब म्हणजे ती घोडका. सो तीय बीन खातात, तेजे तोणाक बरें लागता. अख्खे आसा म्हजे कडेन, दाखयता हांव तुमकां. हे पळय फ्रेंड्स, ही घोडका, हेका घोडका म्हणटात. कोंब येता हेका वयल्यान आनी पोनाक जी आसता ही काजू आसता. हेजे जर तुमी काडूना तशेंच दवरला जाल्यार काजूचें झाड जाता. सो हेका घोडका म्हणटात. तुमच्या भाशेंत कितें म्हणटा खबर ना, गोंयान हेका घोडका म्हणटात. ही घोडका. सो आतां नेक्स्ट स्टेप म्हणल्यार हे जे आमी मूग म्हणजे रोस्ट करून घेतल्या, रोस्ट केल्यात ते भाजल्या, ते मातशे थंड करपाक दिता हांव. आनी थंड जाले की ते मिक्सराचेर 1-2 वेळा म्हणजे गर्र करून, म्हणजे सामको बारीक पिठो न्ही, म्हणजे भरभरीत असो, म्हणजे मोठीच दवरपाची, पण लाटून घेता. आनी सायड बाय सायड फ्रेंड्स हांवें हांगा सोय घातल्या. हे गोड घेतला. सो गोड म्हाका आनी जाय पडटले. हे थोडेच किसला हे सद्या. आनी ही सोय आसा हांगा. सो ही सोय हांवें अर्द्या वळ्याची, अर्दे वळें ती सोय आसा, अर्द्याहून वयर आसा. सो ती वाटून तेजो रोस काडून घेता हांव. मिक्सराचेर वाटून घेवन तेजो रोस काडटा आनी फुडलो प्रोसेस दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स, हांवें हे मूग जे भाजून घेतल्या ते एका प्लेटीन काडल्या, मातशे थंड जावपाक दिवपाक. कित्याक गरम मिक्सरात लावपा जायना. हे मातशे थंड जावपाक दिता हांव. सो फ्रेंड्स, मूग म्हणजे मातशे थंड जाय म्हणसर आमी ही सोय वाटून घेवया, म्हणजे हेजो रोस काडून घेवया. इल्लेशें हितून उदक घालता. वाटून घेतला फ्रेंड्स हांवें. हेजो आतां हांव रोस काडटा. हे मूग आतां हांव मातशें वाटून घेता भरभरीत. सो अशें वाटला. मातसो चड पावडर असो जालो, एनीवेज चलता, कांय ना. सो आतां हांव हें हितून उदक एड करता आनी वयले जी सालां आसता मुगाची ती गाळून काडटा. सो अशें केल्यार वयली सगळी जी सालां आसात ती उदका बरोबर वता.
वो आतां मातसो चड भरभरीत जाला म्हणजे पावडर कसो, म्हणून तो हांव नाल्लाच्या रोसा बरोबर डायरेक्ट शिजोवन घेता, नाजाल्यार सेपरेट हांव कुकर लावून शिजोवन घेतलें आशिल्लें. हेतून इल्लेशें मीठ घालता, हें गोड घालता. हे काजू थोडे घालता, इल्लीशी वेलची पावडर. फ्रेंड्स, हितून नाल्लाचे कातलेचे कुडके बीन घाल्यार जाता, दॅट इज ऑप्शनल. हेका बॉयल करपाक दिवपाचो. कडनं जाता म्हणजे ते जालें की हांव तें खावन घेता, कित्याक आज उपवासाचें तेच खावपाचें. तें खाल्लें की मेळटा हांव तुमकां मागीर. फ्रेंड्स, आज डायरेक्ट हांव नेक्स्ट डे मेळटा तुमकां, कित्याक काल उपास जालो. सो उपासाचे एनर्जी लो नाशिल्ली, पण तरीच रातचे बेगीन न्हिदलें हांव. आनी आज ब्रेकफास्टाक विशालाक हांवें ऑमलेट आनी चपाती दिली करून. हांवें खावना, कित्याक अजून न्हावना म्हणून, कित्याक हांवें पुजा करपाक जाय. सो आतां सकाळची कामां, मॉर्निंग रुटीन. आयदनां जस्ट घासून जाल्यार पळय, आयदनां घासली पयलीं. आनी आज नुस्तें घेतलां, वेल्ल्यो घेतल्या. सो आज वेल्ल्याचें हुमण करतलें. आनी आज पावस ना, काल खूब आशिल्लो पावस. काल आषाढी एकादशी, सो आषाढी एकादशी गोंयान पावस पडपाकूच जाय. सो आतां आज ना अजून पर्यंत. सो लेट्स सी फुडें आतां पडटा जाल्यार. हरशीं म्हणून तेजी चूक ना, कित्याक तो लेट स्टार्ट जाला. सो आतां फुडलें रुटीन सकाळचें. आतां झाडू मारून घेता हांव, आनी झाडू मारून जातकीर न्हाता, आनी मागीर पुजा करतलें, आनी मागीर फुडलें कितें तें रुटीन स्टार्ट जातलें. सो एक कामां करता आनी फ्रेंड्स मेळटा तुमकां. पुजा करून जाली आतां, आनी आतां नेक्स्ट म्हणल्यार जेवण करपाचें. सो आतां जेवण करया चला. सो आज कितें करतलें, वेल्ल्यांचें हुमण आनी लेट्स सी सुक्या बांगड्याची किसमूर. सो आतां नुस्तेंय बीन मेळना चड, सो त्या खातीर इतलेंच करतलें. सो चला तर करया. विशाल हांगा घरा कडल्यानूच काम करता, बिकॉज ताका मागीर एक मिटींग आसा, म्हणून तो आज घरा कडल्यान काम करता. चला तर फ्रेंड्स, आज सुक्या बांगड्याची किसमूर करया. हे बांगडे आमी होन्नावर घेतिल्ले लास्ट टायम आमी जेन्ना गेल्ली तेन्ना, कारवार त्या सायडीन. सो ताजोय हांवें व्लॉग केल्लो. सो तो तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार हांव वयर आय बटनान ताजें लिंक दिता. आनी हे बांगडे न्ही अशेच मेळटात, म्हणजे ते तांणी तशेंच कट करून ओपन करून अशें सुकयल्या. आनी ताजे वयली हांव आतां स्कीन काडून घेता पयलीं, आनी कांटो काडटा मदलो. पावसाच्या दिसांनी मोस्टली आमी हेच प्रिफर करतात, बांगड्याची, सुक्या बांगड्याची किसमूर, सुक्या सुंगटाची किसमूर, कित्याक नुस्तें मेळना तितलें मार्केटान. सो हे पावसान हेच प्रेफरेबल आसता, मोस्टली फॉर गोवन्स. हे कुडके गतायचे मातशें. हांगा फ्रेंड्स मातशें हांवें विशालाली हेल्प घेतली, मातशें ते बांगडे हांवें जे सोदले ते मातशे कुडके कर म्हणून. मागीर फ्रेंड्स हेका कायलीन हांवें खोबरेल तेल घालता, इल्लेंशें चड घालप ना. आनी मागीर तेल तापलें की तेतून हे सुक्या बांगड्याचे कुडके घालता, आनी ते एक 2 ते 3 मिनटां मातशे भाजून घेता हे तेला बरोबर. आतां हेका वास येला म्हणजे सुक्या बांगड्याचो, म्हणजे हे कळटा आतां भाजल्या म्हणून बरें. ते आतां हांव काडून घेता प्लेटीन.
सो तेच कायलीन फ्रेंड्स हांव तेल घालता, नॉर्मल तेल. गॅसीचो फ्लेम बारीक दवरता आनी तितून हांवें हे बारीक लसूण 4 घेतल्या, जे बारीक हांवें चॉप केल्या. तशेंच बारीक हांवें ग्रीन चिली घेतल्या, 2 घेतल्या हांवें, त्यो बारीक अश्यो चॉप केल्या आनी त्यो मातश्यो तेला बरोबर तळसून घेता. हे 3 मोठे कांदे हांवें बारीक चिरून घेतल्या, ते बरे तळसून घेता. ही किसमूर थोडीच जाता, म्हणजे जितलो कांदो तुमी घालता तितले ते चडटा ही किसमूर, म्हणजे वाडटा. सो हितून मीठ घालता. याद दवरा फ्रेंड्स, सुक्या बांगड्याकूय मीठ लायिल्लें आसता, सो त्या प्रमाणे घालपाचें. हांवें थोडेंच घातलां, तितून हो कांदो क्रिस्पी जाता. मागीर हांव हें सोय घालता आनी सोय कांद्या बरोबर परत तळसून घेता. हळद घालता आनी अर्दो चमचो तांबडे मिरसांगे पावडर, कित्याक आमी ग्रीन चिली घाल्या, हिरवी मिरसांगो घाल्या म्हणून. आनी हो सुके कोथमिरे पावडर घालता. सगळें आतां हांवें एक करून घेता. कलर बरो आयलो पळय फ्रेंड्स. आनी आतां हितून हे आमी तळशिल्ले बांगडे घालता, खोबरेल तेलान तळशिल्ले. आनी हितून लास्ट मेजर इन्ग्रेडियंट तो म्हणल्यार सोलां. ही सोलां हांव तितून ॲड करता. आमची टेम्पटिंग बांगड्याची किसमूर रेडी आसा. आनी हें वेल्ल्याचें हुमण आनी हें वाळून केल्लें शीत. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आतां बसलां हांव मातशें हांगा थोडो वेळ. आज सांजचो खूब पावस पडलेलो, खंयच वचपाचें मन करनाशिल्लें. एक्चुली वचपाक जाय आशिल्लें मार्केटान, बट पावसा खातीर खंयच वचूचें दिसना. घरात बसूशें दिसता, कित्याक थंडूय आसा वातावरण. सेकंड थिंग, आज लायन्स क्लबाची बीन मिटींग आशिल्ली, वचपाचें आशिल्लें थंय बीन. विशाल गेला थंय, हांव वचूना. आज दनपारचें कांय शूट करुना, जेवण करून जातकीर एक मेजर टास्क आशिल्लो, तो म्हणजे फ्रेंड्स आमच्या टीव्हीचो. येस, आमची अजून टीव्ही येवना. आनी एक्चुली न्ही हांवें ऑनलायन इतले प्रोडक्ट्स घेतल्या, ऑलमोस्ट म्हज्या घरान सगळे ऑनलायन प्रोडक्ट्स आसा, बट द फर्स्ट टायम आय एम फेसींग दीस एक्सपिरियन्स. एंड एक्चुली न्ही खूब फ्रस्ट्रेशन जालां, म्हणजे सामकी फेडअप जाल्या आमी. थिंग इज, आज सांगता तुमकां, आमची टीव्ही व्यू कंपनीची टीव्ही आमी घेतिल्ली. सो ताजी वॉरंटी एक्चुली सोंपल्या. ती आमी फ्लिपकार्टा वयल्यान घेतिल्ली, ताजी वॉरंटी सोंपल्या. ओन्ली थिंग आमी न्ही एक्सटेंडेड वॉरंटी घेतिल्ली, म्हणजे ताका कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लॅन म्हणटा. सो जिव्स म्हणून एक कंपनी आसा, सो ती इन्स्टॉलेशन करपाक आयिल्ली टीव्ही, तेन्नाच तेणी आमकां तें दिल्ली. म्हणजे त्यांनी सेल आउट केल्ली. सो आमी ते इन्शुरन्स घेतिल्लो आनी बिकॉज ऑफ दॅट ते आमचो वॉरंटी अंडरूच आसा म्हणपाची ती टीव्ही. सो टीव्हीक प्रॉब्लेम येवपाक लागलो डिस्प्लेचो. इनिशियली खूब बारीक डिस्प्लेचो इश्यू आशिल्लो. सो आमी कॉन्टॅक्ट केलो तांकां आनी ते आयले टॅक्निशियन. तेणी आमची टीव्ही पळयली एंड तेणी म्हटलें की इट हॅज टू बी रिपेर्ड, सो ती व्हरची पडटली. सो मागीर ते येवन घेवन गेले आनी मागीर खूब दीस जाले तांचो कांय पत्तो ना. सो वी हॅड कॉल्ड. सो तेन्ना आमकां कळ्ळें की मोर 21 days लागतले. सो आफ्टर 27 एप्रिलाक ती पिकअप केल्ली. त्याच्या नंतर 21 days ते टूक फॉर रिपेर. आनी आफ्टर 21 days ते म्हणपाक लागले की तेंच्या कडेन कितें तरी पार्ट्स ना आनी ताज्या खातीर ती टीव्ही रिपेर जावची ना. सो वी वील गिव यू रिफंड. सो रिफंड क्लेम जातलो तुमचो अशें म्हणपाक. सो वी सेड ओके. कन्फर्मेशन तेणी घेतलें आमच्या कडल्यान. सो मे 18th तेणी आमकां एक मेल केलो टू सेंड सम डॉक्युमेंट्स, बँक डॉक्युमेंट्स. सो आमी बँक डॉक्युमेंट्स दिले तांकां, मेलानूच केले.
पेमेंट प्रूफ खातीर तो दिवचो पडटा. सो ऑब्वियसली न्ही रिफंड प्रोसेस करपा आयल्यार दे नीड सम पेमेंट प्रूफ. सो वी गेव. मागीर ते म्हणपा लागले आफ्टर दॅट आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करता, इदर मी ऑर विशाल कंटिन्युअसली फॉलोअप करता ते जीव सपोर्टाक. बट अशें आमकां एक्सपिरियन्स आयलो टू टेल यू वर्स्ट एक्सपिरियन्स, कित्याक अजून पर्यंत आज अब ऑलमोस्ट आतां 2 म्हयने जायत येयले अँड वी आर स्ट्रगलिंग विथ दीस इशू. आफ्टर कंटिन्युअस फॉलो फायनली तो IVR कॉल आयलो आनी विशालाचो रजिस्टर्ड नंबर आशिल्लो. सो विशाल गेव IVR कन्फर्मेशन ऑन दॅट IVR कॉल. अशें जातालें की त्या IVR कॉला खातीर न्ही विशाल पाप खंयचेच कॉल मिस करनाशिल्लो. इवन दो ते स्पॅम कॉल आसूं नाल्यार कसलेय कॉल आसूं, यूज टू रिसीव ऑल दी कॉल्स. आफ्टर दॅट तांचो एज पर प्रोसेस कितें तरी ते लिंक धाडटले ऑन रजिस्टर्ड नंबर. ते लिंक अजून पर्यंत येना. ते लिंकार ते कितें तरी आमी पेमेंट डिटेल धाडपाचे, रेझोर पेचे कितें तरी लिंक, तेजेर ते पेमेंट डिटेल्स धाडपाचे आनी मागीर मनी प्रोसेस जातले. सो अजून पर्यंत पत्तो ना तेंचो. आनी नाव इट्स बीन 2 months आमगेर TV ना फ्रेंड्स. आमी आज न्ही आमी तोच हें घेवन बशिल्ली, तोच टास्क आशिल्लो आमचो मेजर म्हजो आनी विशालाचो. सो आफ्टर जेवून आमी तेंचे कडेच फॉलोअप, आमी कॉल कसोच डिस्कनेक्ट करूं ना. वी कंटिन्युअसली रावली आमी कॉल डिस्कनेक्टूच करची ना. सो तेज्या खातीर आमी रावली आनी लेटर ऑन तेणी मागीर फायनली सिनियरा कडेन दिलो. सिनियरान तेणी कितें तरी सांगलें की तुमी परत क्लेम कितें तरी परत रिजनरेट केला, परत तुमकां डॉक्युमेंट्स धाडचे पडटले. सो इट्स एक्चुली न्यू एक्सपिरियन्स म्हाका ऑनलायन फर्स्ट टायम आयला लायफान. हांव सगळ्यांक सजेस्ट करता टू टेक ऑनलायन प्रोडक्ट्स, बट दीस इज द फर्स्ट टायम हॉनेस्ट एक्सपिरियन्स विथ मी की सामको वर्स्ट एक्सपिरियन्स आसा. सो तेच इशू चालू आशिल्लो. आफ्टर दॅट आमी च्या पिली आनी विशाल गेलो. आतां 8:30 जाले. तो येतलो, बेगीन मिटींग जाली की येतलो तो आयलो की मागीर आमी जेवतलीं. सो आज आनी कांयच करूं ना, हांवें शूटूय करूं ना, कित्याक दॅट वॉज द मेजर टास्क आशिल्लो. आनी म्हजें काम आशिल्लें एडिटिंगाचें आशिल्लें. परत म्हाका आनी एक म्हजो टास्क, घरांतलो टास्क आसा तोय करपाचो. तो हांव फाल्यां करतलें चड करून. सो फाल्यांचो एक कितें तरी प्लॅन आसा, तो चालू आसा आमचो लायन्स लेडिसाचो. तो इम्प्लिमेंट जालो की तोय हांव तुमकां सांगतलें. सो तो ऑन गोईंग आसा एक्चुली. तो तुमकां हांव फाल्यां सांगता कितें प्लॅन आसा तो. सो टील देन रावात म्हज्या बरोबर. तो येता तो. आज विशाल स्पेशल ऑमलेट पळया कसो करता तो. तरी करता ते तू फर्स्ट टाइम. सांग न्ही कितल्या घालो. पति के हाथ का खाना नसीब से मिलता है. एक ताती तयार गेला विशाल स्पेशल. शे किधर थे पहले आप? झूठ बोल रहा. एक हो गया ऑमलेट. अभी उदक घालता इल्लेशें. न्यू टॅक्नीक हा फ्रेंड्स, उदक घालपाचें अशें. सायडीन घालपाचें. चड घाल दिसता तें. अरे रे रे उडकी मारपाक लागले ते. तो तू घ्या. सारको हें जावना ते मिरसांग पावडर. तेन्ना तो मिरसांग पावडर कमी आसा, म्हाका हिवळट लागतलो. तू खा प्लीज. ए शानू कितें ना पळय न्ही, मिरसांग पावडर कमी आसा शानू प्लीज न्ही. तो म्हाका दी. तूं आपलो शानू, हांव दोगांयकू सारको.
सगळ्यांनी नोट करचे. कोण दगडेकार व्हिडिओ काढतात ते नाव कितें कितें आसा ते कित्याक दगडेकार कितें केलाय तू आपल्यालो बरो काडला आनी म्हाजो पळय सारको असो हेसो काडला जॅम्पो कसो कोर तू नाका नाका तू काय कर नाका. ओके आता हांव म्हाजे वेल्ल्यो दळटा तू खातलो सगळें खाता. फ्रेंड्स जेवण जालें आमचें आनी आतां जाल्या 10:30 सो जेवण जालें आतां आमी मातशे वेळ बसतलीं मागीर आमी न्हिदतलीं. सो कालचें कण्ण आनी आयज हांवें किसमूर केल्ली ती कशी दिसली ती कमेंट करून सांगात. फ्रेंड्स मारुतीच्या देवळान आयला हांव खूब बरें दिसता थंड सामकें शांत आनी खूब दिसांनी हांव देवळान म्हणजे कामां इतलीं आसता की येवपाक एक एकदां जमना सो त्या खातीर आज मुद्दाम हांव टायम काडून आयलां देवळान आनी बरें दिसलें आज येवन मारुतीच्या देवळान. सो आतां जेवतलें घरा वचून आनी मागीर एक प्लॅन आसा आमचो तो सांगता हांव तुमकां कितें प्लॅन तो. सो रावात म्हजे बरोबर घरा वतगीर जेवून मागीर हांव तुमकां मेळटा परत. फ्रेंड्स तुमकां सांगलेलें न्ही आमी खंय तरी येवपाची आसा म्हणून टॉप सिक्रेट. सो आमी आतां हांगा मुवी पळोवपाक आयल्या. तो मुवी आसा मराठी मुवी बाई पण भारी देवा. सो पावली आमी हांगा मडगांव आयल्या आमकां टिकेट मेळना आशिल्ली सो फायनली आयली कार घेवन आमी सगळे जाण आयले आनी आमी हांगा सगळे लायन लेडीज आसा सगळी लायन लेडीज आमी आयल्या आनी आनी एकटें येवपाचें आसा वंशिका आयले की मागीर तांकांय बीन मेळटा ताकाय मेळटा. सो आतां 5:10 शो. सो मुवीचे रिव्यू दिता तुमकां कसो आसा तो बरो आसतलो तो मुवी मोस्ट चड करून. सो लेट्स सी. सो रावात म्हज्या बरोबर. वो देखो लायन्स क्या रे ये देखो आ रहा है ये शख्स बस. मूवी द बेस्ट आशिल्लो फाटल्यान पोस्टर आसा हेबय 30,000 आसा आनी आमी 6,000 आसा. कसो आशिल्लो रिव्यू सांगा रिव्यू सांगा. टू गुड मस्ट वॉच मुवी न्ही बेस्ट आशिल्लो. आमी बीन 6,000 मंगळागौर सून. चल 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 बाय. तशें आसता दोग जाण ना आमचे भितर. आमी आतां एंटीक माजर रेस्टॉरंट वेर्ना हांगा जेवपा आयल्या आफ्टर मुवी. सौका 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 बाय. फ्रेंड्स जालो पिक्चर आनी
आनी बरो आशिल्लो एक्चुली पिक्चर, म्हणजे स्पेशली फॉर लेडीज बायलां खातीर म्हणपाक जाता. कॉमेडी आशिल्लो, इमोशनलूय आशिल्लो आनी टू गूड पिक्चर आशिल्लो. मस्ट वॉच मुवी स्पेशली बायलां खातीर. पळया तुमी डेफिनेटली वचून. तो मराठी मुवी आसा पण तरी पण बेस्ट आसा मुवी. सगळे कॅरेक्टर बरे आसा. तो मंगळा गौर करतात न्ही, सो मंगळा गौर म्हणून करतात, तेजेर आसा तो मुवी. आमकां सगळ्यांक मुवी खूब आवडलो आनी आतां सगळ्यांक ड्रॉप केलें. गाडी हांवूच ड्रायव्ह करतालें आज, हांवूच घेवन गेल्लें गाडी. आनी मागीर मात हांव घरा गेलें आनी मागीर विशाल आनी हांव मेळून बाकीच्यांक सगळ्यांक ड्रॉप केलें. आनी आतां लागलें विशालाक भूक, कित्याक तो खूब वेळ रावलो. आमी तर भायल्यान खावन आयलीं, सो तो हांगा येयला रोस ऑमलेट खावपाक फाटल्यान आनी हांव गाडयेन बसलां. आतां घरा वतलीं आमी आनी मागीर न्हिदतलीं. सो आयचो दीस वेल स्पेंड वीथ माय पीपल, माय फ्रेंड्स, नायन फ्रेंड्स. खूब मज्जा आयली. आनी फ्रेंड्स, तुमकां हो आवाज येता तो पावसाचो आवाज आसा. थेंब पडटा, हांगा वयर झाड आसा, सो तेजो आवाज येता तो. फ्रेंड्स, व्लॉग हांव हांगाच सोंपयता. सो तुमकां हो व्लॉग कसो दिसलो तो कमेंट करून डेफिनेटली सांगात. आनी तुमकां हो व्लॉग बरो दिसल्यार एक लायकूय बीन करात प्लीज. आनी चॅनलार जर नवीन आसात तुमी जाल्यार प्लीज म्हजो चॅनल सबस्क्रायब करात. सो परत मेळटा हांव तुमकां. सो टील देन, thank you for watching my video. Bye bye. Good night. Lots of love. Bye.